Suadi sacramenta caltia hia vida raulai iresnara Bapa Jaguara Sumis ubantale kalsa amchi kantesna tanam swadi sacramenta swadi sacramenta Suadi sacramenta amka basang raulai tuji dev saukasai amchi duka postai tuji हे बऱ्या स्वादीक सक्रमेंता आनी आमच्या अमृत जेजू तुझे मुखार आमी सर पडता तुका मान बगयता तुका आमी नमस्कार करता तुका आमी प्रणिपात करता तुझे आराधन आमी करता तुजो अमोलीक मोग आमी नियाळता तुझ्या ह्या पवित्र मंदिरांत तुका हरसूंचे भाग आमकां फावो जाला आसता तुझे थंय आमी उल्हासता तुझे थंय आमी संतोष पावता सर्व जिवी प्रास उत्तीम जिवी जावन उत्तीम रसना जावन आमकां तुवें रसलाय पवित्र स्नानान तुजी भुरगीं करून आमकां तुवें तुजेच करून घेतलाय कलवार पर्वतार केल्ल्या त्या तुझ्या समर्पणा मुखांतर आमच्या पातकी सालेक वखद तूं जालोय कुरपेच्यो झरी तुवें आमचेर पाटयल्योय
तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाडलोय. निरंतरी पवित्र उंड्या रोपार आमच्या काळजांत तूं वस्ती करताय. आमकां तूं राखून रावताय. तुजे सांगातपण आमकां दिताय. आमच्या मेटांनी आमकां तूं राखताय. आमकां तूं सांबाळताय आनी आमचो तूं मोग करताय. मोगाळ इश्टा सोम्या, तुका आमचो देव जावन आपणायल्ली आमी कितलीं बागी. तुका आमचो देव म्हूण मान करचें, आराधन करचें, निजायकी आमचें हें एक वर्तें भाग म्हणून आमी मानून घेता. भोव वर्त्या श्रेश्ठ चडवण दारा हो मोलादीक वेळ तुजे सांगाता आमी करसिता. आमचें सर्वस्व तुका आमी भेटयता. आदलो फेब्रेर म्हयनो तुज्या शुभम बेसावा वरवीं शाबितायेन आमी करशिलो. त्या म्हयन्यांत येवये जाल्ल्या सर्व कश्ट नश्टांतले, पिडे बंदपासांतले, मारे कारकर्गांतले तुवें आमकां राखलाय, तुवें आमकां सांबाळलाय आनी तुज्या अपरिमीत मोगान हो नवो मार्च म्हयनो आमकां तुवें फावो केलाय. ह्या पवित्र थळार आमचें सगळें आसच्या आमच्या मोगाळ जेजू, आमचें सगळें सदांच राव. आमकां राखून सांबाळून व्हर. तुज्या कृपेचो शिवर आमचेर पाठय. हे मागणें आमी करता तुज्या पवित्र नांवान. आमेन. एक घडी भर माऊणपणी येवकरिस्तांतल्या जेजूचेर आमची तिश्ट आमी गुंजोवया. आदल्या सगळ्या फेब्रुवारी म्हयन्यांत देवान साबार आशिर्वादांनी आमकां भरल्ली. त्या पासून माऊणपणी ताका आमी अर्गां दिवया. साबार आमची योजना आदल्या म्हयन्यांत आमी येवजिल्ली ती सुफळ जाल्यांत आमचे कोंप्रेसो आयतार, आमचे फिरकस फेस्त आनी आमच्या वैयक्तीक कुटुंबांत साबार बरेंपण जालां. आमकां बऱ्या भलायकेन सांबाळलां. आमचे कुटुंबां आशिर्वादीत जाल्यांत आमच्या भुरग्यांक जायतें बरेंपण जालां. देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. एक घडी भर माऊणपणी आदलो सगळो म्हयनो आमी उगडासाक हाडया. साबार पोटी आमकां येवये जाल्ल्या अनवरात हांव देवान राखलां. ह्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया. फाटल्या सगळ्या म्हयन्यांत देवान आमचो मोग केला. देवान आमकां राखून सांबाळून व्हेलां. तर ह्या वेळार सोम्या जेजूचो अपरिमीत मोग आमी नियाळया आनी ताच्या मोगांत सदांच जियोंक आमी आशेवया. आमची जबाब जावं दी. हांव तुजो मोग करतां सोम्या जेजू. हांव तुजो मोग करतां सोम्या जेजू. जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा, हांव तुजो मोग करतां सोम्या जेजू. जेजू देव कुंवारा, हांव तुजो मोग करतां सोम्या जेजू. जेजू आमच्या सोडवण दारा, हांव तुजो मोग करतां सोम्या जेजू. जेजू शांती सागोरा, हांव तुजो मोग करतां सोम्या जेजू. जेजू आमच्या मोवाळ इश्टा, हांव तुजो मोग करतां सोम्या जेजू. जेजू आमच्या जिविताचे जरी, हांव तुजो मोग करतां सोम्या जेजू. जेजू आमच्या अमर जिविता, हांव तुजो मोग करतां सोम्या जेजू. जेजू सर्गा संसाराच्या राया, हांव तुजो मोग करतां सोम्या जेजू. जेजू संसाराच्या उजवाडा, हांव तुजो मोग करतां सोम्या जेजू. जेजू आमच्या बऱ्या गोवळ्या, हांव तुजो मोग करतां सोम्या जेजू. जेजू मनशा कुळाच्या तारोका, हांव तुजो मोग करतां सोम्या जेजू. जेजू जीवन देवाच्या पुता, हांव तुजो मोग करतां सोम्या
सुमया जेजू जेजू सगळ्या संसाराचे बाचावे हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू जेजू आमच्या बरवोशा हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू जेजू सर्गींच्या राया हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू जेजू आमकां भलायकी दिवच्या दैवीक वैजा हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू जेजू आमकां जिवीत दिवच्या अमर जिविता हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू जेजू आमकां बोगसाने दिवच्या बोगसान्याच्या दातारा हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू आमकां पातकांतले सुटयल्ल्या आमच्या जिवंतपणा हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू आमकां सदांच काकोळ दाखोवच्या काकोळतीच्या देवा हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू आमकां सदांच समाधान दिवच्या आमच्या समाधाना हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू जेजू आमच्या जिणयेच्या कुंवरा हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू जेजू आमच्या मेस्त्री हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू सगळ्या संसाराक पातकांतले सोडोवच्या देवाचे शेळये हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू जेजू फांत्याच्या नेकेत्रा हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू जेजू नितीवंत निती करता हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू जेजू नव्या काराराच्या याजाका हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू जेजू आमच्या बवार्थाच्या मस्तका हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू जेजू समाधानाच्या कुंवरा हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू जेजू आल्फा आणि ओमेगा हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू जेजू पवित्र सभेच्या मस्तका हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू जेजू आमच्या नितीवंतपणा हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू जेजू आमच्या पुनर्जिवंतपणा हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू जेजू बळ्या आणि कलत्या काळसाच्या हांव तुजो मोग करता सुमया जेजू एक घडी बोर मौनपणी सोम्याचो मोग आमी नियाळया सोम्याचो मोग आमी नियाळन गावया गीत विचित्र मोगतो देवाचो मोगा परिमीत बोहुंस हात थंय पावना बोगूण थळ थंय कळना बोव रोंद पोंद सयत मेळना मोगतो आजापांचो विचित मोगतो देवाचो विचित मोगतो देवाचो विचित मोगतो देवाचो मोग आजापांचो विचित मोगतो देवाचो विचित मोगतो देवाचो विचित मोगतो देवाचो मोग आजापांचो बोहुंस विचित्र मोगतो जेजूचो तसो जेजूचो मोग आमी आतां नियाळया विचित मोगतो जेजूचो विचित मोगतो जेजूचो विचित मोगतो जेजूचो मोग आजापांचो बोहुंस हात थंय पावना बोगूण तळकय कळना बोरून पोंद सयत मेळना मोग आजापांचो विचित्र मोगतो बापाचो विचित मोगतो बापाचो विचित मोगतो बापाचो विचित मोग
babaso mogaja panso boons haltay pavana bogun terkay karana boru ponsay melana mogaja panso Vici mokto at myaso Vici mokto at myaso Vici mokto at myaso O ajapanso Boons hatay pavana bogun terkay karana boru ponsay melana mogaja panso आमचे बसका आम्ही स्वीकार करूया. मोगाच्यानो आज बेतानी धर्मभयणी आणि बेतानी लायक मेळ तांचो घडणार मोन्सेंजोर रेमंड मस्करेनस हाच्या जल्माचो 150 वर्सां आणि वडतेचो 125 वर्सांचो जुबल्यो ह्या फिरगजेन तांणी प्रारंभ करता आसतना मोन्सेंजोर रेमंड मस्करेनस हांचे विशीं थोडी जाणवाय आमी घेवंक प्रयत्न करया. मोगाच्यानो 2025 वर्स आमकां वर्त्या म्हत्वाचें. जेजूच्या जल्माचे जुबले वर्स आमी बरवर्साची यात्रेकां म्हणल्यार ध्येयकाल आमी संभ्रमून आसाव. ह्या बराबर बेतानीचो पात्रोन जेजूचे ल्हान फूल लिसियाची सांतेरेज हिका सांतीन म्हणून पासारिल्ल्या त्या महान गणिताचो शतमानोत्सव म्हळ्यार 1925 वर्सा 1925 वर्सा थंयसर तिका सांतीन म्हणून पासारलें. तशेंच बेतानी मेळाक तांचो स्थापक देवाचो सेवक रेमंड कामिलस मस्करेनस बापांच्या जिविताची 150 वर्सां आनी ताच्या देखीवंत याजकपणाची 125 वर्सां ह्या दोडत्या संभ्रमाचें वर्स. बेतानी धर्मीक मेळाचो स्थापक रेमंड मस्करेनस हळ्ळे प्रदेशांनी भुरग्यांक प्रत्येक जावन चलयांक शिकाप तांकां बलिश्ट करच्याक तशेंच ल्हाना व्हडांक क्रिस्ती शिकोवन तशें फिरगजांनी गोवळीक वावराक आदार जावच्याक ताणें एक दिश्ट दवरून 1921 जुलय 16 स्वाकुशेन धार्मीक जिणेक आपणाक समर्पीत करून मुखार सरिल्ल्या सौगी शिक्षकींक स्विकार करून बेंदूर फिरगजेंत धार्मीक मेळ स्थापन करून जेजूच्या ल्हान फुलाच्यो बेतानी भयणी म्हणून त्या मेळाक ओलायले. बेतानी धार्मीक मेळ पवित्र सभेक रेमंड बापान दिल्लें वर्तें देणें. ह्या मुखांतर हजारो लोकांच्या प्रत्येक जावन चलयांच्या आनी सोशीत स्त्रियांच्या जिणेंत एक नवो बरवसो उदेवंक तो कारण जाला. हाच्या सांगाता बाप रेमंड एक उंचलो आनी नावार्थीक बरोवपी. कोंकणी भाशेंत पवित्र पुस्तकाचो पयलो तर्जुमो पवित्र साक्रामेंताचें आनी मोरयेच्या भक्तीपण विस्तारावच्याक ताणें बरयल्लें साहित्य आसा. तो कातोलीक चाप्याचो आपोस्तल वा कोंकणी भाशा प्रेमी म्हणूनय नांवाडला. हांव बरें करीत वेतलो म्हणून आपल्या भुरग्यापणारच निर्धार घेतिल्ल्या मोनादीक बाप रेमंड मस्करेनसान आपल्या याजकी जिणेच्या 60 वर्सांनी तें केरीत तरान पूर्ण केलें. एक दयाळ गोवळी जावन ताणें ताच्या हाताखाल आसलेले देवपर्जेची वर्त्या मोगान आनी दयाळयेन सेवा केली. दुर्बळांच्या कश्टांक तो पावलो. लोकांचो भावार्थ घट करूंक आत्मीक संगतींतय वर्तें गुमान ताणें दिलें. अशें आपलें मिसांव संपवन 1960 डिसेंबर 20 आनी 3 मोन्सेंजर रेमंड आपल्या रसनारांतय पाटी गेलो. तो वळतावन संस्थ्याक आनी साबार लोकांक
ताचे मजतीन उपकार लाभोवंक सुरवातले 1996 ಜುಲೈ 16 बेतनी संस्थेचो 75व वर्सांचो अमृतोत्सव आचरण करचे वेळी स्थापकान आपली निमाणी वर्सां जियेल्लें घर मोन्सिंजोर रेमंड स्मारक जावन रुपीत केलें आनी तें स्मारक क्रमेन आतां मागणेचें घर आनी एक यात्रीक जागो जाला आनी हें बेंदूर फिरगजेच्या थंयसर लागसर आमी पळयता. देवाचो सेवाक जावन ओलावणी पवित्र सभेच्या नियमानुसार सांत म्हूण पासारचे प्रक्रियेचो पयलो हंत जावन 2008 जून 3 वेर पापा बेनेडिक्ट 16व्यान मोन्सिंजोर रेमंड मास्करेनासाक देवाचो सेवाक म्हणून पासारलें. 2008 जून 16 तारखेर बेंदूर इगर्जेन चल्लेल्या संभ्रमीक बलिदाना वेळी तवळसो मंगळूर दियेचीचो गवळी बाप अदीक म्हण अदीक दोतोर लोवीस पाऊल सोसा बापांनी हिस्स परगटणी केली आनी मोन्सिंजोर रेमंड देवाचो सेवाक म्हूण परगटलेलो मंगळूर दियेचीचो तशेंच कर्नाटका राज्याचो पयलो प्रथम याजक जावन आसा. मोगाच्यानो ही मोन्सिंजोर रेमंड मास्करेनस हांच्या जिणेची मोठवी झळक तांच्या थावन आमच्या फिरगजेंत तांच्या मेळात हांव साबार बरेंपण जालां. धर्मीक भाव भयणी थावन लायक संगत थावन आमकां साबार बरेंपण जालां. देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. तर आतां आमच्यो गरजो आमी एवकारिस्तांतल्या जेजूक समर्पण दिवया. सर्व आमी दिंबी गेल्या. हांव इरादे सांगता आसतना त्या इराद्या पासत आमी मौनपणी मागचें. आमच्या पवित्र सभे पासत आमी मागया. पाप साहेब प्रत्येक जावन ताच्या बऱ्या भलायके पासत सगळ्या पवित्र सभेची जबाबदारी तांकां आसा. तांची बरी भलायकी बेगीन फाटी मेळोवंक आनी परत ह्या पवित्र सभेचो गवळी जावन ही पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक सारशी ती कृपा मजत प्रत्येक जावन भलायकी फावो जावन दी म्हणून आमी मागया. सर्व बिस्प याजक आनी मिसांव गांवांनी वावर करच्या मिशनरी पासत आमी मागया. भावार्था पासत कश्टांतल्या पासत आमी मागया. आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर आमी मागया. फिरगस कुटुंबांत एकवट रास करून दी. आमच्या सगळ्या फिरगस कुटुंबांत देवाच्या मोगांत वाडोवंक आमच्या फिरगेच्या सर्व तरणाटे आनी भुरग्यां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन आमची भुरगीं ह्या म्हयन्यांत परिक्षा बरयतात. ह्या परिक्षेक बरी तयाराय करूंक तांकां जाय आसची ती गिन्यान आनी बूद फावो जावं दी म्हणून आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. कुटुंबांत मोग वाडोवन दी. बऱ्या भलायकेच्या देण्या पासत आमी मागया. आमच्या भुरग्यांनी भावार्थांत आनी जाणवायांत वाडचे पासत आमी मागया. कामाच्या सोदने रसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासत मागता आसतना जेनी संगातिनीच्या सोदने रसच्या पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत हांव देव पोवणी वाडोवन येवन दीत सोडून दीत म्हूण मागया. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया. मोगाळा जेजू हो थोडो वेळ तुज्या संगातपणांत करसूंक फावो केल्ल्याक तुका आमी दिनवासतांव. तुजो मोग नियाळोवंक आमकां तुवें आधार दिलाय आनी तुज्या मोगाचो अणभव आमकां दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां पाठयता. आज आमी अणभव केल्ल्या तुज्या मोगाच्या प्रेरणान आमी एकामेकाचो मोग करूंक फावो. आमचे ते आसचे द्वेशाची चिंता पयस कर. आमकां तुज्या मोगाचें हातेर कर. अशें आमी एकामेकाचो मोग करून ह्या संवसारांत
तुज्या मोगाचें रास बांदूंक आमकां तूं फावो कर. मोगाच्यान आमी सदांच त्या मोगांची येवंक आमकां जेजूच्या आशिर्वादाची गरज आसा. ते जेजूचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकां तयार करून गव्या गीत येद्या वडा सक्रामेंता. Yedeavoda sacramenta sastangnama koruya purvilyadya rupa badla novyuriti adarya salmon vicha askat vishwa bavartache bordivya zashe bapa tashe puta ullasani stutiza padvi maima sasna sasna Ikantarya asita tuka dokai cha spirita samasami navarta. Amen. प्रार्थुया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडूनेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. मोगाच्यानो सद्या काळाच्या 8व्या आयतारा एक कुटुंब जावन ह्या येवकारिस्ताच्या मेसा भोंवती सुम्याक मेळोवंक आमी आयल्या. आयची देवस्तुती आमकां आमच्या बऱ्या उतरां आनी करण्याद्वारी देवाचे रास परगटूंक उलो दिता. आपल्या बऱ्या मायपासी उतरांनी आनी करण्यांनी देवाचे रास परगट केल्लो देवाचो सेवाक रेमन फ्रांसीस कमिलस मस्करेनस
मंगळूरचे पोवीस सभेसो उर्बेवोंत देवोत यासाक पवित्र येवकारिस्त आनी जेजूच्या पवित्र काळजाचो वड भक्तीक मोरये मायेचो मोगाळ सेवाक दार्शनिक प्रवादी शिकपा शेताचो क्रांतिकारी फिरगस कुटुंबाचो मोवाळ बापय दुबळ्या धाकट्यांचो दातार सतानितीचो झुजारी समाजेचो धैर्यादीक फुडारी छाप्या माध्यमाचो आपोस्तल नावार्दीक प्रसंगदार बेथनी धर्मीक मेळाचो स्थापक मंगळूर दिएसीचो आदलो विगार जेराल समर्पित दयाळ गवळ्याचो आपल्या जिविताच्या 150 आनी याजकी जिविताच्या 125 वर्सांचो दोरतो जुबलेव आमच्या फिरगजेन संभ्रमतना ताच्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिता. आमी ताच्या जिवितांतले बरे शेगून आमच्या जिवितांत रुता करूंक प्रेरण जोडया आनी ताका आल्तारीचो मान मेळचे खातीर मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आयिल्ल्या बाब रुडॉल्फ पिंटो कार्मेलीत याजाक CCBI देवस्तुती आयोगाचो कार्यदर्शी हांकां तशेंच विगार बाब जयप्रकाश सोस आनी दियाकोन भाव आविद पायस हांकां मोगान स्वागत करता. आतां बेत्तेनी लायक सांदे तशेंच बेत्तेनी भयणी हातान पेटल्लो दिवो घेवन याजाक बापा संगी पुरुशावार आल्तारी मुखार येत आसतना आमच्या काळजान क्रिस्ताचो उजवाड सदांच जळोन आसून हेरां संगी वांटून घेवच्या कृपा मागया. संतोषाची गीता गाऊन सोम्या मी येता वेदी भोवती तुझ्या मिरवता काळजा मोना एकवटा अर्गा स्तुती बलिदान सर्गी बापाकास भेटयता. संतोषाची गीता गाऊन सोम्या मी येता वेदी भोवती तुझ्या मिरवता काळजा मोना एकवटा अर्गा स्तुती बलिदान सर्गी बापाकास भेटयता. फिरगस कुटा एक सावनगा दिता उपकाराटून बरी भेटयता. उतर आयकता जीवनान भाग्यता आमकांच मोडून साक्षांची कादार मागता. संतोषाची गीता गाऊन सोम्या मी येता वेदी भोवती तुझ्या मिरवता काळजा मोना एकवटा अर्गा स्तुती बलिदान सर्गी बापाकास भेटयता. देवाक अर्कां जावन हे मिस्तितात बेतने धर्म भयणी आनी बेतने लायक संघ तशेंच अर्गां मेस्तितात सुगंधा सोज आनी रिशेल सोज देवादेन फ्रेडरिक सोजा पासत मिस्तिता विल्मा सोज देवादेन ग्रेसी डिलेमा पासत मिस्तिता जोसेफिन रॉड्रिगस आनी देवादेन फ्रेडरिक सोजाच्या म्हयन्याच्या उडासाक मिस्तिता ग्रेसी सोज. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसो. तुमच्याय सौवे आसो. पवित्र सभेचे घडणार आमचो घडणार जेजू मात्र जाल्यार दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वचून बरी खबर परगट करचे व्यक्ती आनी तांचे जावन उपजाल्ल्यो पवित्र सभा जशें आमी आयकता सा पावलान रोमा घरांक, कोरिंत घरांक, एफेस घरांक असल्या गांवांनी वचून ताणें पवित्र सभा आरंभ केल्ली. असल्या घडणारांक देखता आसतना तांची मेल फांगता आमी घेवंक आमकां पवित्र सभा उलो दिता. आनी आयच्या दिसा ह्या धर्मीक मेळाचो घडणार RFC मस्करेनस, रेमंड मस्करेनस म्हणून आमी तांकां आपयता. तें लांब नांव आसा, ते उपरांत सांगता हांव तुमकां येदोळच प्रस्तावनान सांगलां. बेतनी मेळाचो घडणार ताच्या सांगाता ह्या कोडयाळ दिएसीसींत जायते बरेपण हाडुल्लो ग्रायक. आज ताचो वो जुबले उगडास करता आसतना 150 वर्सां ताच्या जल्माची, 125 वर्सां ताच्या याजकपणाची उगडास करता आसतना आमकां ह्या फिरगजेक फावो केल्ल्या धर्म भयणी खातीर देवाक अर्गां दिवया. आमच्या कोडयाळ दिएसीसींत ह्या मेळा वरवीं जाल्लें बरेपण देवाक वाखणया आनी ताचे सांगता आमच्या जिणेंत असलीच जिणी, भाग्यवंतपणाची जिणी जियोवच्याक देवाचो आदार मागया. हे पवित्र युक्रिस्ताचें बलिदान भेटोवच्याक आमकां आमी तयार करून सांगता. म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान कुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगेव सदांच सांगपाक बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Udzra postar
मानून घे कित्याक पवित्रत्या सांगा ते देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा आमचो संसार तुझे मांडावळे प्रमाणे सोलोन तुझी शांती आमकां फावो जावं आनी तुझे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुझी भक्ती करूंक मेळूं हो संतोष आमकां भोगूंक निर्मी आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवो चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप हालयलेले साळणींत कोसरो उरता तेसपुरी मनशाच्या उलोवण्यांत ताच्यो सुखी दिसून येतात कुंभाराचे आयदन बट्टेंत घालून पारकितात तेसपरी मनशाची परीक्षा ताच्या उलोवपांत जाता फळां वरवीं रूख कसो वाडयला म्हूण कळून येता तेसपरी मनशाच्या उतरां वरवीं ताचें मन कळटा मनीस उलोवचे आदीं ताची वाखणी करिनाका कित्याक हिस्स हरयेकल्याची परीक्षा देवाचें उतर हें तुका दिन वासून तुझ्या नावाची गीत गासून फावो फांत्या तू सोमोन आणि रातीचे तुझे विश्वासी पण वर्णूक फावो महोन देवा सर्वेस्परा तुका दिन वासून फावो नितीवन कासरा माडा परी वाटतलो लेबानाच्या देवदारुका भाशेन वय सरतलो सर्वेस्परा तुका दिन वासून फावो सर्वेस्पराच्या घरांत रोयलेले ते आमच्या देवाच्या अंगणात वाटतले प्रायस्तरी फळ दितले सारान बरोवन 5वे जावन उरतले सर्वेस्पोर नितीवंत म्हूण पासातले तो एकलोच म्हजें खडाव ताचे थंय नाका पार सर्वेस्पोरा दिन वासून फावो सर्वेस्परा तुका दिन वासून फावो San Paulon
कोरिंथरांक बरयला पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आणि हे मरणवंत कुडीन आमारपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडून येतली. जैतान मरणाक घेण सोडले, ये मरणा खंय आसा तुझे जैत, ये मरणा खंय आसा तुझे कुंस. पाताकच मरणाचे कुंस आणि नियमशास्त्रच पातकाचे बोळ. पूण आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता मारिपात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. देखून भावानो, थीर रावा, धंडळ नाकात. सर्व काळी सोम्याच्या कामांक लबदोन रावा. सोम्या थंय रावून तुमी काडटा ती वांट केदीच व्यर्थ जावची ना म्हूण जाणा जाया. देवाचे उतर हे देवाचे होडकार. Service for our JJ, Alleluia. Service for our JJ, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Service for our JJ, Alleluia. Ia ulbedut karya, sumyak bhakti bandiya. Gata kami divya, gita gamulasya. Service for our JJ, Alleluia. Service for our JJ, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Service for our JJ, Alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सुम्या. जेजू ही एक वपार तांकां सांगी लागलो. एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट वरयेतवे. ते दोगी कणयंत पडचे नांतवे. एक शीस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्हय, पूण परिपूर्ण तर बेती जोडलेलो शीस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता, तुज्याच दोळ्यांत असलेलें आडें तुका दिसना कित्याक? तुज्याच दोळ्यांतलें आडें पळोवन येतलेल्या तुवें तुज्या भावाक, भावा राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हूण म्हणचें कशें? कपट्या, तुज्या दोळ्यांत असलेलें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. कांटेरीचीं अंजुरां काडूंक मेळनात वा सारण्ट्याचो दाखो कुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या कोट्या भांडारांतलें खोटेपणूच भायर काडटा. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उलयता. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी याजक या दियाकून प्रवचन दिता आसतना
खंयच्या संगतींचे वयर आमी प्रवचन दिवंक जाय म्हणून आमकां पवित्र सभा शिकयता. सदावत आयतारांनी आमी देवाच्या उतरा वयरच नियाळ दिता. पवित्र सभा आमकां अशेंय सांगता, देवाच्या उतरां सांगता, खंयच्याय आयतारांनी आमी आयकूनची मागणी, आमी भेटोवची लितुर्जीक मागणी, मिसा वेळा जाय ती मागणी याजाक करता. ह्या मागण्या वयरी आमी प्रवचन दिव येता. ताचे सांगता आनी एक आमकां पवित्र सभा सांगता आनी एक विशय. पवित्र सभेचे व्हड खांबे, धीर खांबे आसले सांत भक्त आसात न्ही, तांच्या जिणये वयरी आमी पवित्र सभेक शिकोव येता. म्हणटा आसतना आदल्या पवित्र सभेंत अशें घडलें, आमी जायत्या फावटी मार्तिरांची नांवां आयकता आनी असल्या मार्तिरांची नांवां काडून तांकां उलो मारून तांची मजत मागची. म्हळ्यार तेच आमकां करपा दिनात, ते देवा लागीं आमचे खातीर मागतात. असल्या मनशांची नांवां काडून आमकां आदार दी, देवा लागीं आमचे खातीर मागून धाड म्हणून पवित्र सभा मागताली. असली आमची परंपरा. देखून आयच्या दिसा एक विशेष संभ्रम ह्या गांवांत आमच्या सिस्टरांक लागून तांचो घडणार RFC मास्करेनस, रेमंड फ्रांसिस कामिल्लोस मास्करेनस, जो आमच्याच ह्या कोडयाळच्या दिएसिजूचो हांगाचोच फुलुल्लें फूल म्हणून येता आमी. ताचे उपरांत आमच्या दिएसिजूचो विकार जनरल जावन सुमार 10 वर्सां सेवा दिल्लो आनी चड करून ह्या सिस्टरांक तांचो घडणार. आज तांच्या ह्या आध्यात्मीकपणांत वांटो घेवंक जायती लायकाय सांगता मेळ्ळ्यांत. देखून तांचो दीस संभ्रमतना ताच्या जिणयेंत कितें देवान बरेपण केलें आनी हें बरेपण ताणें कशें आमच्या परिसरांत वांटून दिलें म्हणून नियाळ करूंक आमकां एक बरोसो अवकाश. लंबा एक वडलो दियाकोनान आराधनाच्या वेळारी ह्या भाग्यवंत मनशाची जिणी तुमकां सांगली. प्रस्तावनांनी जायत्यो संगती सांगल्यो. भाव भयणीनो, आमी सांता भक्तांची मजत मागता. संत भक्तांची मजत, संत भक्तांची लदीन आसा. खंयच्या दिसांनी आदी आमच्या मदें पास्काच्या राती जर तर वॉल ह्या पवित्र स्नान आसलें, त्या वेळार संत भक्तांची मजत आमी मागता. तुमी खंयी वर्दीक गेल्यात जाल्यार त्या वर्दीच्या दिसा संत भक्तांची मजत मागतात. पास्काच्या काळार आमी उबे रावता, उरल्या वेळार आमी दिंबेर पडटा. एक बिस्प सयत सक्कड आमी दिंबेर पडून संत भक्तांची मजत मागता. ताच्या उपरांत सिस्टरांच्या तांच्या धार्मीक आंगवणेच्या वेळार आमी संत भक्तांची मजत मागता. जानेवारीच्या 23 तारखेक हो भुरगो जल्मालो आनी आमच्या मदें एक बरी एक रीत आसली. आज परत्यान तुमकां एक उगडास करून दिवचें हांवें. आमी आमच्या भुरग्यांक बायबलाच्या व्यक्ती प्रकार ह्या आदी आसल्या सांता भक्तांची नांवां दिताले. आतां जावं पुरो अर्दे बापायचे अर्दे आवयचे नांव घालून आमी कशें आवय बापायची खंत ती आसूं, पूण आमच्या भुरग्यांक असली नांवां दिता आसतना ह्या सांता भक्तांची मजत तांचेर आसूं ही तांची देख आमची भुरगीं घेवं म्हणली आशा आमच्या लागीं आसताली. देखून ह्या भाग्यवंत मनशाच्या आवय बापायन कितें केलें, दोगां सांतांची नांवां ताका दिलीं, रेमंड आनी कामिल्लोस. आमच्या लागीं कातोलीक पंचांग म्हणून आसतालें. आमी थोड्यांनी थांत पळोवचें आसलें नांवां. आमच्या भुरग्यांक हें नांव जायत गी, तें नांव जायत गी, हें नांव जायत गी. म्हाकाच म्हजें नांव म्हज्या आवय बापायन कशें सोदलें म्हूण खबर ना. थोडीं जाणां म्हणटा जर्मनीचें नांव म्हूण तें जावं कितेंय जावं, पूण एक क्रिस्तांव नांव रेमंड आनी कामिल्लोस. ताच्या उपरांत सेमिनरीक रेमंड सेरवाल्ल्या वेळार ताका कंतारा गांवची वर्ती उर्बा आनी तो असल्या परिस्थितींत आसतना म्हाका बरो ताळो दी, तुजी महिमा गावंक. पळय आमची भुरगीं कंतारा करतात, भुरग्यांच्या मिसा वेळार आमी पळयता आमच्या भुरग्यांनी तुमी थोड्या फिरक सांगू येता आसतना भारी खोशी जाता. सगळीं इतल्या उर्बेन अपुर्बेन कंतारा म्हणटात. थोड्या फावटी आमकां थोड्यांनी जोर करचे आसा, तोंडा शिवल्यांक गी तुमची म्हणून. पूण उर्बा ही उर्बा म्हाका दी देवा म्हूण तो मागता. कोणा लागीं? आमच्याच गांवांत आयिल्ल्या एका सांता लागीं, सान फ्रांसीस सावेरा लागीं. देखून ताका ही उर्बा मेळिल्लीच, हें देणें मेळिल्लेंच. तो तेंय नांव आपल्या नांवान कुडसिता, देखून फ्रांसीस जाता.
फ्रांसीस मस्करेनच जालें समजालें आल्कुन्स. भाव भयणीनो, आमची कोडयाळची भुमी भाग्यवंत भुमी, भाग्यवंत जागो आमकां अपुरबाय आसूंक जाय. देखून आमच्यो इगर्जो भरून ओमता जाय लोकांच्या जम्यान. एक थोड्याच दिसा आदीं एका बिस्मांच्या जमातेंत हांव आसुल्लो. म्हाका इतली अपुरबाय भोगली, अभिमान भोगलो, दादोसकाय भोगली. आमच्या कोडयाळा तावन गेल्ली देव आपोवणी भारताच्या कोणशाकूय उत्तरातावन दक्षिणे पर्यंत सगळ्या गांवांनी आमच्या ह्या कोडयाळातावन गेल्ली देव आपोवणी ह्या याजक सिस्टरां कितलीशीं जाणां वावर करनासात. तांच्या मदें एक एकलो बिस्पो आपूण डिसोजा म्हणटा, आपूण तो नांव म्हणटा. तूं कोडयाळचो म्हणटा आसतना कितली दादोसकाय भोगता. आमच्या ह्या गांवांत देव आपोवणी इतली आसात म्हणून. आसली आतां थोडी उणें जाता. सांतांनी आमच्या गांवांत पांय दवरला. आमच्या लागींच जुजेवासाचो गांव आसा मुडिपू, मारिया बवाडी, कांकणाडी. आनी हांच्या मदें आज आमी उगडास करता रेमंड मस्करेनस. ताका बेगीनच देवा तूं आल्तारीचो मान दी म्हूण आमी मागता. कित्याक ताचें भाग्यवंतपणी आमच्या जायत्या लोकां मदें विस्तारलां. देखून भाव भयणीनो, आमी देवाक अर्घा दिवंक जाय. इतल्या व्हड संख्यान आमच्या मदें सांत सांतिनी आसात म्हणून. सांत सांतिनी आसा म्हणटा आसतना बरो रूख बरें फळ दिता. जेजून सांगिल्लेंच उगडास दवरया. देखून ती फळां तांच्या आवय बापायच्या भाग्यवंतपणाचें, तांच्या गांवच्या भाग्यवंतपणाचें आमी फळां जावंक जाय ह्या सांता सांतिनींच्या भाग्यवंतपणाचें. ताचे सांगता ओ भाग्यवंत मनीस 1870 इस्वेंत जल्मालो. भरती 1900 ह्या वर्सा ताका वर्द मेळ्ळी. रुजायच्या कॅथेड्रलांत ताका वर्द मेळ्ळी. आनी मिलाग्रीस इगर्जेंत ताणें आपलें पयलें मीस अर्गा मीस ताणें भेटयलें. आनी आमच्या कोडयाळच्या तेदाळच्या कोडयाळची आमची दिएसीस उद्यावर आग्रार असले गांव, अपुरबायेचे गांव, ह्या गांवांनी ताणें आपलें याजाकपण केलें. परत्यान आमच्यो मालगड्यो फिरगोजो कितलीशीं देव आपोवणी, कितलें भक्तीपण आयकूंक खुशी भोगता. देखून आमच्या ह्या फिरगजेंत आमकां एक चरित्र आसा 100 वर्सांची. आनीकी मुखारी 100 न्ही 200 न्ही 1000 वर्सां आमचो गांव उरलो जाल्यार हें भक्तीपण हे आमचो भावार्थ विस्तारूं म्हूण मागया. ताच्या उपरांत 1914 वर्सा आमचो कोडयाळचो त्या काळार आसुल्लो बिस्पू पेरिनी जेजुईत बिस्पू ताका बेंदूरच्या गांवांत आपयता नवीच फिरगज स्थापन करूंक. आतां दाखल्यांनी सांगतात हो गांव पण गेल पडलो गांव प्रयोजन ना तुला. आतां बेंदूर शहराच्या मदेंच आसा. कांय येदोसो जागो घे जाय जाल्यार तुवें लाखांनी करोडांनी दिजे गे म्हणून. पूण त्या काळार कांयच जायनासलें. ह्या गांवांत एक इगर्ज तूं स्थापन कर म्हूण ताका तेंदार आपयता. आनी थंयचो पांय दवरता आसतना भोंवतणी पळयता मस्त गरजेवंता चेडवां आसात. आनी तांच्या मदली सुमार 100 गां तांकां एक आशा आमी बरेपण कितें करूंक जाय म्हणून. पूण धार्मीक मेळ ना. आनी ह्या 100 गांक घेवन रेमंड एक धार्मीक मेळ आरंभ करता. तांकां आमी म्हणटा बेतनी सिस्टरां. ह्या 100 गांची नांवां पळया परत्यान कितली अपुरबाय आमच्या मदल्यांचींच नांवां आसूंक पुरो. क्लॅर, आलिस, मार्सेलीन, गर्ट्रूड कितली नांवां अपुरबायची नांवां. होय आसूं. 1921 वर्सा हो धार्मीक मेळ आरंभ करता. आनी ताचो उद्देश आसलो एकच बरें शिकाप दिवंक जाय. भुरग्यांक चड करून चेडवां भुरग्यांक समाजेंत वयर हाडूंक जाय. जाणात आमी एका चेडवा भुरग्याक बरें आमी उद्धार केलें जाल्यार सगळें कुटामच वयर आयलें. एक आवय त्या बाळशेपणांत तावन धरून भुरग्यांक शिकयता, बरें शिकून शिकयता, ताच्या भुरग्यांक सांगात दिता. देखून
ताचोय उद्देश स्पश्ट आसलो. चेडवां भुरग्यांक बरें केलें जाल्यार आमचो गांवूच उद्धार जालो म्हणून. देखून जायते शिक्षणाचे संस्थे तो आरंभ करता आनी हाका लागून जावंक पुरो ह्या आमच्या गांवांत सिस्टरां आयलीं जायत्या काळा पयले. बहुशा तुमच्या मदल्या जायत्यांनी दुसऱ्या गांवांत हांगा आयिल्लीं तुमी न्हय जावंक पुरो, पूण हांगा जल्मोन वाडिल्ल्यांक सगळ्यांक तुमकां बहुशा ह्या 30 कालांत शिक्षण मेळ्ळां. पळया, ह्या एका मनशाच्या उदारपणाक लागून. असलें उदारपण आमी हेरांतय दिवंक जाय म्हूण पवित्र सभा आमचे तवण आशेता. पूण ताच्याकी चड करून हांवें इतलेंच सांगचें, रेमंड जावं ह्या आमच्या आदी ह्या गांवांत केल्ली सिस्टरां जावं बेश्टेंच कोणाची भुरगीं येवन तांणी हांगा कित्याक सेवा करूंक जाय आसली. जर तर क्रिस्ताचो मोग न्हय तर क्रिस्ताचो मोग क्रिस्ता खातीर. ताका लागून आयच्या वाचपांनी पळय आमकां पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतली जाणवाय आमकां सांगता. उपरांत सांग पावलो मरणाक कीळ कर, मरणाक हल्क कर म्हणटा. मरणा आनी तुका अवकाश ना, तुजें वय जैत वेलां. असलें जैत आमच्या गांवांनी आमच्या भावार्थांती बरेंपण जावंक जाय म्हणून असल्या सांतांनी प्रयत्न केल्लो. देखून भाव भयणीनो, आमच्या मोदें असलें घडणार, आमच्या ह्या इगर्जेचें घडणार म्हणून आमी तांकां जायत्यांक मान करता, आदल्यांनी केल्ली सेवा वाखणटा. देखून हो दीस वाखणणेचो. ह्या पुरबायेच्या मनशाक लागून ताच्या याजकपणाच्या मिसावां सांगता ताणें आमच्या ह्या समाजेक कितें बरेंपण केलां ताका लागून. 2 संगती आज हो संभ्रम करता आसतना ही सिस्टरां तांच्या सांगता मेळिल्लीं, हेर आमची लायक भाव भयणी बेतनी लायकांचो संघ म्हणटात ती, तांच्या सांगता आमी सगळ्यांनी 2 संगती खातीर मागचें. एक, पयलें जावन ह्या गांवांत तुमकां जायत्यांक अभिमान आसा आमच्या सिस्टरां वयर. कांय नंतर एक 4 जाणां 5 जाणां ताच्या आदी जावं पुरो आणखी 6 जाणां आसलीं. तांच्या साद्या बिडारांत तांचो वावर ती दितात. एकटी म्हाका अशें घडिल्लें. हांव एका फिरगजेंत वावर करनासतना खंय एकल्या कोणाकी राग आयलो. व्हडल्यान उबें रावन म्हाका गाळी दिवंक सुरू कर लागलो. ताळा आनी एकलो मनीस फिरगजेंतलो त्याच आमच्या त्या मिटिंगांत आसलो उबो रावन सांगता, तोंडाम ओगे बोस. कित्याक तोंडाम ओगे बोस म्हाका न्ही, ताका आनी एकल्या. कोणाचो की पूत वो हांगा येवन आमच्या गांवांत बरेंपण करता आसतना, आमच्या गांवांत येवन देवाचो मनियारी जावन वावर करता आसतना तूं तुज्या भुरग्यांक सयत जोर करनाय, कोणाच्या की पुताक कशेंय गाळी दिताय, जागृत म्हणून. म्हणटा आसतना हांवें ताचें बरेंपण वाखणूंक जाय. हांवें उपरांत त्या मनशाक म्हळें, देव बरें करूं, तुवें जाल्यार म्हजी सेवा वाखणली. म्हाका पुरस्कार दी जाय म्हणून हांवें विचारूंक ना. पूण ताका समजालें थोड्या फावटी आतां जावं पुरो आमची सिस्टरां, एकली सिस्टर इल्लीशी तरणाटी आसा, उरलेली अशी प्रायस्तांच आसात. पूण हाच्या आदी म्हाका दिसता काय 100 सिस्टरांनी या 200 सिस्टरांनी येवन हांगा वावर केला. कोणाचे गी दुवत्यो तांणी येवन वावर केला, तांची सेवा दिल्या, आमच्या भुरग्यांक बरेंपण दिलां, शिकयलां, हांगा इगर्जेंत आदार दिला. आमी तांची सेवा वाखणूंक जाय. चड करून ती आतां प्रायस्तां म्हणटनाय आमच्या आवय बापायक आमी जाणाव, भुरगीं खंयी आसूं, कशी आसाय माय म्हणून तूं म्हजी आवय म्हणून विचारतना त्या आवय बापायक दुसरें कितेंय नाका, म्हजी भुरगीं म्हजो हुस्को करतात न्हय म्हणलो संतोश जाता. मालगडी तुमी सगळीं जाणात हो अनुभव. देखून एकामेकाचें बरेंपण विचारया, तांणी करचें बरेंपण एक थँक्यू म्हणया. ताचे सांगता वडोल प्रस्तावनांत ती आमकां सांगलें, ह्या भाग्यवंत मनशाक अल्तारीचो मान म्हळ्यार कितें, तांकां भाग्यवंत या सांत म्हूण परगडचें. आतां देवाचो सेवक म्हणटना तो फकत तांच्या धार्मीक मेळाचो जावन उरता, फकत धार्मीक मेळाचो. केन्ना आमी खंयच्या एका व्यक्तीक ताका भाग्यवंत या सांत म्हूण परगडटा, तो जागतीक जाता, तो या ती जागतीक जाता सगळ्या संवसारांत. देखून आमी खंयच्या सांतांनी गुलो मारता. देखून हांवें आरंभ केलें सांगून सांतांची लदीन म्हणून. त्या सांतांनी
भोवशा हांगा पांय दवरूंक ना, पूण ज्या खातीर सगळ्या संवसारात सगळो संवसार तांकां वळखता आनी तांची मजत मागता. असलो स्थान ह्या भाग्यवंत मनशाक मेळूं म्हूण हो धार्मीक मेळ आख्खे कोडयाळची पवित्र सभा मागता. कित्याक आमच्या मदेंच जल्माल्लो, आमच्या मदेंच व्हड जाल्लो, आमच्या दियेसींत वावर केल्लो, आमच्या खातीर एक धार्मीक मेळ घडुल्लो मनीस जर तर असल्या स्थानाक पावलो, आमचीच व्हडविकाय ती. देखून असलें गिरेस्तपण आमच्या दियेसीक मेळूं, आमच्या धर्म भयणीक मेळूं, ताचे सांगता आमकांय सांतां भक्तां सांगता. तुमी नेनांत हांव लितुर्जी म्हणटा आसतना आतां पोरवां आमच्या दियोकोणाक वोर्द आसा, त्या दियोकोणाच्या वर्दी दिसा परत्यान सांतांची लदीन सांगता आसतना आमच्या भारतांच्या सांतांचे नांवां परत्यान कुडसितात ताका. कित्याक ह्या भारतांत तांणी काम केलां, देखून आमचे सांत हे आमच्यो सांतिनी त्यो म्हणून. देखून असल्या सांतांच्या वर्गांत ह्या आमच्या भाग्यवंत रेमांडाचें नांव पावलें जाल्यार आमकां आनी एक सांत ह्या भाग्यवंत मेळटली म्हणली आशा आमच्या पवित्र सभेची. देव आमची मागणी आयकूं, आमच्या भावार्थांत जिवंक आमकां धैर्य मेळूं. उबे रावन आमचो भावार्थ उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर पदवीदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचना. त्यांनी त्याच्यावर एकलो स्पुतो सर्ग आनी आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मुरीचे उदरी ताणें कूळ घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताका ताका कुर्सार मारलो. स्मरण सोंसलें. सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वै बाबान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश तो बापा आनी पुता ताव नीप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताका वसत मान खावपाक दावाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले सभे सत म्हणटा. पथकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. सगळे आमी भावार्थी आनी आमच्या काळजांत तावन आमी मागलें देव आयकता म्हणलो आमचो बरवसो. ह्या बरवश्या काल आमची मागणी देवा थंय उबारुया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक सुवार्ता परगट करूंक गरज आसली कृपा आनी आमच्या पाप साहेबाक बरी भलायकी दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशांत बस जात कात म्हणलो भेदभाव नासतना सोमेस्तांनी एकामेकाक मान दिवन जियेसें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी मागण्याचो स्पिरीट चडय आनी सोमेस्तांनी बऱ्या उलोवण्याद्वारे हेरांक मार्गदर्शन दिशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या दिसांनी परिक्षेक बरोवच्या सर भुरग्यांक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या जन्मायेन बर आनी तांकां बरो फुडार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेन आपली निस्वार्थी सेवा भेटोवच्या सर बेतेनी धर्म भयण्यांचेर आनी बेतेनी लायक संचालनाच्या संद्यांचेर तुजो शुभाम आशिर्वाद पडोवं. आपल्या बऱ्या करण्याद्वारे क्रिस्ताचें राज परगट करूंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा दी.
देवसो सेवक बाप रेमंड मस्करे नसक अल्तरीसो मान विगिनसो फावो जावं दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. फाल्यांच्या दिसा आपलो जल्मा दीस आचरण करच्या आमच्या मोगाळ विगार बापांचेर तुजो दैवीक आशीर्वाद पडो. फाटल्या 25 वर्सांनी तुज्या पोरचे खातीर भेटयल्ली मागणी, केल्लो त्याग आनी सॅक्रिफीस आनी तांची निस्वार्थ सेवा तूं मानून घे. विविध फिरगजांनी आनी प्रत्येक जावन आमच्या फिरगजेन तांणी दिवच्या गोवळीक सेवे खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना सदांच दैवीक कृपेन तांकां भर आनी तांच्या आवय बापायक, भावां भयणीक आनी सर कुटुंबादारांक तुज्या सुभाम आशिर्वादान भर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हे मिसाचे पवित्र बलिदान भेटोवच्या बाप रुडाल पिंटो तांकां तुज्या बेसावांनी भर. ताज्या मिसा वावरांत तुजो दैवीक संगात आनी पवित्र आत्म्यांची कृपा लाभय. तशेंच आम्हा सर्वांनी आमच्या बऱ्या देखीन आनी करण्यांनी तुज्या राज्याची साक्षी जावन बरवशान मेटा काडूंक तुजो आदर लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. सर्गेंच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आनी आमी तुजी भुरगीं म्हूण सांगूंक आमकां संतोश भोगता. कित्याक आमी मागल्या वेळा हर एक घडये तूं आमकां आयकताय. तर खऱ्या भरवशान आमी मागणी जी उबारल्यांत ती तुज्या कुशे प्रकार वयतर आमकां दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमचे देणे जीवाचे ना तुझे विणे कळशे पोंदा लिपय नसता
वाटून घेतल्या जैनावले घे बापा घे उंडो घे बाय घे आमचो भाव कानीक जावं भेटोवंक दिता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हूण परता घे बापा घे उंडो घे बाय घे आमचो भाव कानीक जावं भेटोवंक दिता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हूण परता म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा हे तुमचा तांत्रे बलिदान आपल्या मनाकणी मेळमेक आमच्या आनी एका भोय सभेच्या आदावात सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तुंच आमच्या हातांनी घालताय तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचे इनाम सर्गार आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचाय सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागा सोडून पयस गेल्लीं तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतलीं जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णायेन एक तशेंच ती संपूर्णायेक एक जावच्याक तुज्या पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांयताय तुज्या जिनसदार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाकणच्याक तूं तांकां तुजे पर्जा जावंक आपयताय तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय देखून देवदूतांच्या सगळ्या दळबरां संगती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता तुझ्या वैभवा उंचगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंचगी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
बावर्थ सोगुट परगट होया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा, पीटर पावलो आमचे गोडली बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजरळीत मुख मोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये संगाती भगवंत जुसे तुजो पती, भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे स्कुलिल्यांक मुक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशन अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवो चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी.
जेजू म्हज्या काळजांत पेटला उजो तुज्या मोगाचो उंड्या रुपान काळजांत येवून फांकय उजवाड सर्गींचो मोग तुजो स्वादीक मोवा प्रासूची सिंगेन मोलादी बोवा मोरी मोग तुजो स्वादीक मोवा प्रासूची सिंगेन मोलादी बोवा मोली जेजू म्हज्या काळजांत पेटला उजो तुज्या मोगाचो उंड्या रुपान काळजांत येवून फांकय उजवाड सर्गींचो मोग तुजो स्वादीक मोवा प्रासूची जिणेन मोलादी बोवा मोली मोग तुजो स्वादीक मोवा प्रासूची जिणेन मोलादी बोवा मोली Munje kati tu sungsa kailoi Moja patka katir kulsar meloi Tiagan mogan jiyo ulo diloi Mogal jivitak sak saloi Munje kati tu sungsa kailoi Moja patka katir kursar meloi Tiagan mogan jiyo ulo diloi Moga jivitak sak saloi Jesu म्हज्या काळजांत पेटला उजो तुज्या मोगाचो उंड्या रुपान काळजांत येवून फांकय उजवाड सर्गींचो मोग तुजो स्वादीक मोवा प्रासूची जिणेन मोलादी बोवा मोली मोग तुजो स्वादीक मोवा प्रासूची जिणेन मोलादी बोवा मोली प्रार्थूया काकुळदारा बापा सोडवून दिलेल्या देणयान तुवें आमकां दोशी केल्याय जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशें ह्याच जेवणा वरवीं सर्गार तुज्या सासणाच्या सुखांत दयेन आमकां वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी दया करून बसात. ह्या हप्त्यांत मिसाचे तेसावा सोमारा अर्गां जावन शालान लोब मंगळारा देवादीन प्रवीण सेरा पसतो देवादीन जीवन सूरज सोजा पसतो देवादीन सिस्टर लियोनार्ड सोजा पसतो आनी कुटुंबाच्या सगळ्या संध्या पसतो हेनरी सोज आयरीन सोज आनी कुटुंब आनी फ्रेडरिक सोज. बुधवारा देवादीन सिस्टर लियोनार्ड पसतो ब्रेस्तारा देवादीन ग्रेसी डिलिमा पसतो
सोनवारा कुटुंबाच्या सरलेल्या संध्यापासून स्टॅनी डायना कुटीना आणि येऊनच्या आयतारा पयले मीस अर्कां जावन स्टॅनी डायना कुटीना सॅनिटा रिशल सोज आपल्या त्या समापासून देवादीन लॉरेन्स सोज देवादीन सेलिन मोंतेर आणि देवादीन रोडॉल्फ सोज हांचे पासत कोंपरीच्या आयतारा दीस मिसावळी जमा जाल्लें दान 21,429 21,429 तशेंच फिरगस फेस्ता दिसा हांगासर मिसावळी जमा जाल्लें दान 29,884 29,884 आमचे फिरगसचे फेस्त आमी वडदापाच्यान संभ्रमले आनी तुमी वत्या सहकारान हो संभ्रम आचरण करूंक आमकां आदार दिला तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या मिसाची देवस्तुती मांडून हाडल्या बेतने धर्म भयणींनी आनी तशेंच बेतने लायक संघान मानादीक देवाचो सेवक रेमंड मस्केरनास ताचो 150 वर्सांचो जल्मा जुबलेव तशेंच 125वो याजकी वर्दीचो जुबलेव आज ती आनी तांच्या सांगता आमी आचरण करता प्रत्येक जावन ह्या संदर्भी बेतने धर्म भयणींनी आमचे फिरकेचेक फाटल्या 12 वर्सां तावन दिल्ले सेवे पासत हांव तांचो आभार मानता आयचे हे मिसाचे बलिदान प्रधान याजक सावंत पटेलो मानादीक रुडॉल्फ पेंत ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा येवच्या आयताराचे देवस्तुती चलोवन व्हरता स्त्री संघटन पूर्वा बुधवारा शिंजचो बुधवार ह्या द्वारे आमी प्राजिताचो काळ सुरू करता बुधवारा शिंजच्या बुधवारा हांगासर मिसा सकाळी 7:15 वरार 7:15 आनी सांजेर 5:30 वरार आसतली भक्तीपणी चडीत मागणे प्राजीत त्याग करून ह्या प्राजेच्या काळार आत्मीक बरेंपण जोडूंक आमी निचेव करया प्रत्येक जावन करिस्माच्या दिसांनी चुकनासतना बायबल वाचून आमी जेजूक लागीं जावंक प्रयत्न करया करिस्माच्या हर एका मिसा पयले हांगासर खुर्सा वाट आसतली हप्त्या दिसांनी सकाळी 6:30 वरार सोनवारा सांजेर 4:40 वरार तशेंच आयतारा 7:10 आनी तशेंच दुसऱ्या मिसा पयले 9:30 वरार हांगासर खुर्सा वाट आसतली तशेंच तुमच्या वाड्यांनी तुमच्या घरांनी हे खुर्सा वाटेचे भक्तीपण आदारून सोम्याच्या कश्टांचो आमी नियाळ करया आनी आत्मीक बरेपण जोडूंक आमी पेचाडया मार्च 28, 29 आनी 30 ह्या दिसांनी शुक्रारा सोनवारा आयतारा हांगासर कारिस्मेतीक रेतीर आसतली एप्रील 1, 2 आनी 3 तारीखेनी मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा 4 तावन 9 पर्यंतल्या भुरग्यांक हांगासर रजे शिबीर आसतलें सर भुरग्यांनी ह्या शिबिराक हजर जावंक जाय देखून भुरग्यांची रजा तुमी मांडून हाडटना हे उडासांत दवरा पानेरच्या भुरग्यांच्या आश्रमाक आधार जावन YCS करिस्माच्या दिसांनी वस्तू रुपार तांदूळ मूग तोरी दाळ चणे साकर च्या पेटो कॉफी पेटो इत्यादी जमयता तुमचें दान एप्रील 6 तारखे भितर हांगासर तुमी पावयत करयेत आमच्या वारेड्यांत बायबल क्लासी आज तावन सुरू जातात 5 क्लासी 5 विविध प्रगतीने आसतल्यो आनी आयची पयली क्लास परमनूर एकेचे तावन एकेचेंत आसतले 3 वरार सुरू जातलेली 6 वरार सोंपतले जर आनीक कोणाकी ह्या क्लासीक नांवां दाखल करूंक मन आसा तर तुमकां अवकाश आसा सान लुकाच्या वांचल्याचेर गुंडायन अध्ययन करूंक आमकां सर अवकाश मेळटलो हो बायबल जाणा जावंक आमकां एक बरो संदर्भ देखून जायत्यांनी हाचो फायदो जोडूंक जाय ह्या हप्त्यांत गर्भजमेता 3 तारखेर फाल्यां दनपारा उपरांत सांजुचे वाडो 4 तारखेर मंगळारा सकाळीं नित्यादर वाडो दनपारा उपरांत सान सेबेस्त्यांव आनी सान तेरेज वाडो 6 तारीख
ब्रेस्तारा सकाळी आंकवारांनी वाडो आनी एकेचे दुसरो वाडो दनपारा उपरांत मोरीचे खतावीन काळीस आनी सान लॉरेस वाडो आनी 7 तारीखेर सकाळी बाळोक मोरी आनी सांत आंतोन वाडो दनपारा उपरांत एकेचे पयलो वाडो 8 तारीखेर सोनवारा सकाळी पियूस वाडो आनी जेजूचे पवित्र काळीज वाडो. सांत आंतोन वाड्याक नवी गुरकार जावन विंचून आयल्या लविना लुईस तिने मुखार येवन बसावणी करूंक ह्या मिसा उपरांत बेतनी धर्म भयणी आनी BLA हांगासर केक वांटतली. तुमकां सर्वांक रजिस्टरी मेळटली. आयच्या दिसा अर्थबरीत रितीन मिसाचें बलिदान भेटोवन बाप रेमंदाच्या बागेवनपणाची जिणी आमचे मुखार दवरून खालसा मनाक प्रेरण जावचे तसलो प्रसंग दिवन आमचे खातीर मागल्ल्या बाप रुडाल पिंटो तुमकां सुपिरियर सिस्टर उषा आनी सर्वांच्या तर्फेन काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचें जिवीत आमकां सदांच प्रेरण आनी सदांच आमकां आमच्या आत्मीक संगतींनी तुमी जागोवचे तसले देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावान जैत मागता आनी आमच्या मागण्याचो आदार बसयता. आज मिसाची भेटोवणी केल्ल्या आनी तशेंच सर रितींनी आदार आनी मार्गदर्शन दिवचे आनी सदांच आमच्या गरजेक पावचे आमचे मोगाळ विगार फिरगजीचे दयाळ गवळी बाप जयप्रकाश सोस तुमचो आभार मानता आनी तुमकां फाल्यांच्या दिसा जल्मा दिसाचे शुभाशय तशेंच याजाक जावन मेयाच्या 1 तारीखे 25 वर्सां तुमी संपयतना तुमकां सर बरें मागता. आज अपुर्बायेन सक्रामेंताचें आराधन सुमार अर्दो घंटो सुम्या संगी करसूंक आदार दिल्ल्या दियकोन भाव आवेत पायस तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बेगीनच याजकी दिक्षा मेळोवंक तुमी तयाराय करनासतना तुमकां आमच्या मागण्याचो आदार बसयता. आमची काळजां मनां देवाक उबारूंक आदार दिल्ल्या गायन मंडळीचो आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आज दिव्यावाणी YouTube लायव्ह चॅनल हें सगळें आराधन आनी मिसाचें बलिदान टेलिकास्ट केलां आनी सबार जाणांक आत्मीक फायदो लाभला. हाचो मालक विनोद गंगोळी आनी तांचे पूत अनुपम अविनाश आनी जितन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हाका स्पॉन्सर केल्ले बेतेनी लायक सांदे मिस्टर डेनिस आनी निम्फा लोबो आनी हांकां आनी हांच्या कुटुंबाक देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आयच्यो फोटोग्राफी केल्लो मिस्टर हेराल्ड तांचोय उपकार बावुरता. सर बेतेनी लायक सांद्यांक फिरगजकारांक आनी आमी देवाचे आशिर्वादां मागता आनी उपकारी मनान देव बरें करूं म्हणटा. मोरी विश्वारांनी आमची पात्रोन
आमकां सदांच राखो आनी सांबाळ म्हूण मागता. तुमकां देवाचो सेवाक मोन्सिंजोर रेमन हांकां आल्तारीचो मान मेळचे खातीर सदांच मागणें करीचे म्हूण विनंती करता. तुमकां थंयसर एक रिजिस्टर मेळटली. थंयसर देवाच्या सेवकाक आल्तारीचो मान मेळचे खातीर एक मागणें आसा. तुमच्या कुटुंबान सदांच मागा आनी ते मागता आसतना आमच्या फिरगस कुटुंबान देव आपोवनी फुलोवन दीत म्हूण मागया. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सौवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वसुनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. नमन तुका करतां सायबिणी जावन आसाय तूं आमची शारोतिणी. माय तूं सर्गांनी संसाराची राणी. नमन करतां तुका भक्तीपणी. माय तूं आमची राणी. ऐक माये आमची मागणी. माये तूं भोव मोगाळी. राग आमकां सर्वय काळी. माय तूं आमची राणी. ऐक माये आमची मागणी. माये तूं भोव मोगाळी. राग आमकां सर्वय काळी. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरे आशीर्वाद दीव आमकां. बगेन मरी ईश्वराने आम्हा बसोत विनंती कर. बगेन तुझे कृपेन वरान आमच्या देवा आमच्या चरणांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. यवाणी